फिलीप मल्रीन भाव भयणीनो हें एक नांव भोव करून जे कोण फुटबॉल पळयतात तांणी हें नांव आयकलां आसतलें. फिलीप मल्रीन म्हणटात तो एक तरणाटो 18 वर्सांचो आसतना मँचेस्टर युनायटेड ह्या फुटबॉल क्लबान भितर चल्लो. मँचेस्टर युनायटेड खबर आहा न्हू, सगळे जाण वळखतात मँचेस्टर युनायटेड, द मोस्ट फेमस फुटबॉल क्लब ऑफ द वर्ल्ड. जाल्यार ह्या क्लबान खेलगडी कसो 18 वर्सांचेर फिलीप भितर सरलेलो. 30 वर्सांचो जालो तेन्ना 12 वर्सां ह्या पंगडाक खेळ्ळ्या उपरांत तो भायर सरलो. खेळूंक जायना देखून न्हय, वो ताका भायर काडलो म्हणून न्हय, पूण तो दुसऱ्या एका क्लबाक जॉयन जालो. आनी तो दुसरो क्लब म्हणटा तो फुटबॉल क्लब न्हू, तो मँचेस्टर युनायटेडांतलो भायर सरलो आनी सारको सेमिनारीन गेलो, डॉमिनिकन सेमिनरी. 2017 वर्साक जुलयाच्या म्हयन्यान तो पाद्री जालो. आतां रिसंट 2017 फिलीप मल्रीन, फादर फिलीप मल्रीन जालो, डॉमिनिकन संस्थेचो यादनीक. आनी यादनीक जाल्या उपरांत आपली गोवायकी दिवन तो म्हणटा, एक फुटबॉल खेळगडी कसो हांव वाडटालो, शायन जातालो. सुमार 27 ट्रॉफीज तो जिखला आपल्या देशा पासत. आनी तरी आसतना सुमार 20 वर्सांचो जालो तेन्ना भितरल्या भितर म्हाका एक रितेपण कशें दिसूंक लागलें, एम्प्टीनस. आय स्टार्टेड फिलींग द एम्प्टीनस विदीन मी. तरी पूण खेळ्ळो आनी मागीर जायतो नियाळ केल्या उपरांत तो म्हणटा, हो देवाचो ताळो, हो बऱ्या गुवळ्याचो ताळो हांवें आयकलो. आनी देखूनच भायर सरलो, यादनीक जालो. आनी आतां मुणयारी यादनीकपण जियेता तेन्ना म्हाका तें धादोसपण मेळटा. आय फील द फुलफिलमेंट. जें कितें म्हाका जाय आसलें वो ज्या आपोवण्याक म्हाका देव आपयतालो, हें गवळीकपणान, क्रिस्ताच्या गवळीकपणान भितर सरूंक म्हाका बरें दिसलें. हांव धादोस जालो. भाव भयणीनो, आयज आमी जण एकलो वेगवेगळे तरेचीं कामां करता. आयज तरणाटीं जायते करियर्स, आयज ऑप्शन्स जायते आसात, कॉम्पिटिशनूय जायतें. खंयच्याय एका सॅक्टरान भितर सरतलो जाल्यार एंट्रन्स एग्जाम्स आसात, कॉम्पिटिशन जायतें. कॉम्पिटिशना बरोबर इन्फ्लुयन्सूय जायतें. ह्या पासत जायते पावटी जे कोण खरेंच जांकां फावो, आपले हुशारकाये प्रमाणे तांकां हें मेळना, सिट्स मेळना, कित्याक इन्फ्लुयन्स मारून आनी कोणाक भितर घातलेलो आसा. जाल्यार असलें कॉम्पिटिशन ह्या संवसारान चलता आसतना जरी तर आयज आमी आमकांच प्रश्न करीत, भोव करून तरणाट्यांनी जाणी वेगवेगळे तरेचे करियर्स घेतलेले आसात, कितलीं जाणां आमी आमकां जाय तें करता, वो कितलीं जाणां आमी जें काम करता, वो जो करियर आयज आमी धरलेलो आसा तातूंत खरेंच खुशाल आसा. वो कितले जाणांनी आमी ज्यो डिग्री आमी जोडलेल्यो आसात ते डिग्री प्रमाणे आयज आमी काम करता, जावं गोंयांत जावं परदेसांत. जी कोण हांगासर काम करतात, जी कोण भायर लंडनान गेल्लीं आसात, तुमी ज्यो डिग्री केल्ल्यो आसात त्या डिग्री प्रमाणे आयज कितलीं जाणां वावर करतात. भाव भयणीनो, मुद्दो तो न्हू, मुद्दो हो, जेजूच्या गवळीकपणान जरी तर आमकां आपयल्यान जाल्यार हें गवळीकपण आपल्या शेडयांक खुशाल करता, बऱ्या चोरवाक व्हरता. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान खुद जेजून सांगलां, म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनीक हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां. सासणाचें जिवीत म्हणल्यार ही खुशालकाय जी फिलीप मल्रीन यादनीक जाल्या उपरांत आपूण सांगता, आतां हांव धादोशी, नाव आय फील फुलफिल्ड. जाल्यार बरो गवडी आमकां असली खुशालकाय दिता जाल्यार जे कोण खरेंच ती घेवपाक मुखार सरता तांकां सगळें सादें आनी सोंपें न्हय, आडखडी जायत्यो. भाग्योन पावलूच्या जिविताचेर जरी तर आमी नदर मारली जाल्यार आमी जाणा, भाग्योन पावलू तो पयलो सावलू. आनी सावलू कसो, तो दुमाळो दिवपी. कोणाक दुमाळो दिवपी? जे कोण जेजूचे पाटलावदार आसात तांकां दुमाळो दिवपी. आनी दुमाळो दिता आसतना जायत्या जाणांक तांणी बणकणीन घातल्यात. पयलो मारतीर सांत स्तेव, ताचेर फातोर मारपाक आनी ताका तें मरणाचें फर्मण दिवपाक सावलू आसलो पयलो. पूण त्या उपरांत तो बदलता
जेजू ताका आपणाच्याच दर्शनान एके भाशेन बदलता. जेन्ना तो दामास्काक वेतालो ह्या क्रिस्तांवांक धरपाक आनी तांकां बंदखणीन घालपाक, तो आख्खोच बदललो. जेजू बरोबर केन्नाच भोवूंक ना, जेजू लागीं केन्नाच उलोवंक ना. जेजून जी इतलीं ओचोरयां केल्यात ती ताणें केन्नाच आपल्या दोळ्यांनी पळोवंक ना. न्हय म्हूण इतले जेजून सेरमांव सांगल्यात, त्या एकूय सेरमांवाक पावलू ना. पूण जेन्ना जेजून ताका हात लायलो तेन्ना आख्खोच बदललो. आनी हो बदल जाल्या उपरांत पावलू थांबोंक ना. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता पावलू आनी ताचे बरोबर बार्नबास ते दोगूय जाण एका गांवांतावन दुसऱ्या गांवांत हें शुभ वर्तमान परगट करूंक भोंवतात. जुदेवा लागीं पावले आनी तांकांय पावलून हीं उतरां सांगलीं. हें तारोण जें आयलां जेजू वरवीं तें पयलीं आमी तुमकां दिवपाक जाय आसलें जुदेवांक. पूण जुदेव जे आसात ते मानून घेनात, निबोर मनाचे मनीस जाल्ले आसात. आनी तेंय ताणें तांकां उक्तेपणी सांगलें, तुमी आतां तें मानून घेनात देखून आमी जे कोण परदेशी आसात तांचेशी वेता, जे कोण ओन भावार्थी आसात तांचेशी वेता. आनी हे भाशेन हें शुभ वर्तमान ओन भावार्थ्यां सवें पावलें, आख्ख्या संवसाराक पावलें. भाव भयणीनो, घडये देव आपल्यो वाटो आपणाक जाय ते भाशेन करता. जायते फावटी आमच्याच मनशांची काळजां निबोर करता. जशें ह्या दिसांनी आमी जायते पळयता, धुमाळो सुरू जाला काय जायते जाणां म्हणटात. घडये वय, आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकल्यान ही धवीं फुल्ल न्हेसलेलीं मनशां जीं दिश्टी पडलीं बागेवन जुवांवाक आपल्या दर्शनांत. एके भाशेन ती एक स्वर्गाची झलक. आनी तो म्हणटा हीं सगळीं जीं धवीं न्हेसून आसात ती निश्ठूर धुमाळ्यांतलीं सोलामती पावल्यान, सोलामती पावल्यान निश्ठूर धुमाळ्यांतलीं. म्हणटच निश्ठूर धुमाळो जरी तर सुरू जाता आनी सुरू जाल्लो आसा जाल्यार प्रश्न आयज वो, कितलीं जाणां आमी हीं धवीं आंगवस्त्रां घातलेलीं मनशां सारकीं जातलीं, कितलीं जाणां आमी सोलामती पावतलीं. जाल्यार आयच्या संदर्भान जें कितें आमच्या गोंयांत आमच्या भारतांत घडटा, वेगवेगळ्या सुवातांचेर आमच्या भावार्थाचेर, क्रिस्ती भावार्थाचेर जे आतां आक्रमण सुरू आसा, घडये फिजिकल वायलन्स घडये सुरू जावंक ना, पूण भोव करून इंटेलेक्च्युअल मेंटल असलो दबाव आयज आमच्या धर्माचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर घातलेलो दिश्टी पडटा. बागेवन फ्रांसीस शावेर तो गोंयचो साहेब न्हू अशें म्हणून एकलो उठलो. ते ताका काडून उडयतले वा तांच्यान काडूंक जाता ह्या कारणांक न्हय, वो काडून आनी कोणाक दुसऱ्याक घालपाक जाय ह्याय कारणांक न्हय, वो परशुरामाच्या मोगान न्हय. पूण हें आमी सगळीं जाणां हें कित्याक आमचे मदें फुटी घालपाक जाय, गोंयकारां मदें फुटी घालपाक जाय. देखून भावार्थाचेर आयज आताक जाल्लो आसा. तितल्यान काबार जायना, हें गोंयच्या साहेबाचें कोणूच मानून घेना. म्हणजे गोंयचो साहेब न्हू, जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम गोंयकार जे आसा ते मानून घेना. हेंय तांणी पळयलां, म्हणल्यार टायर पंचार जालो तांचो. मागीर रोखडीच दुसऱ्यो वाटो यादनिकांक पाद्रींक एटॅक करपाचे सोशल मिडियाचेर पळयात वाचून. आनी जायते जाण हिंदू आसा ते न्हू, मुस्लीम आसा ते न्हू, आमचे क्रिस्तांव आसात तांकां बरेशे पंचार, तांकां बरेशे चार्ज केल्ले आसात. आनी सांगता आसतना बडे सांगप एकदम बरें आसा. थोडी फावटी जे कोण उलयतात, जे कोण कमेंट करतात तांकां कांयच खबरूच ना, जाणा जावपाचो प्रयत्न ते करिना. आनी जरी तर त्याच कमेंटांनी तुमी वाचीत जाल्यार कोणेंय जरी तर तांकां एक बूद दिवपाक प्रयत्न केली, ना तें तशें न्हय तें अशें म्हणून सांगपाक प्रयत्न करीत जाल्यार वायट उतरांनी थंयसर उलयतात. म्हणटच हो निश्ठूर धुमाळो जो भाव भयणीनो आसा, आयज घडये आमकां आर्मां घेवन आनी तोरसादी घेवन न्हय, पूण आयज आमचें मन जें आसा तें बदलपाक वो कॅप्चरींग द मायंड्स हें चालू आसा. आनी तें आमी समजूंक जाय. आनी हें जरी तर आमी उक्त्या मनाचीं जायना जाल्यार जें कितें बागेवन पावलून ह्या जुदेवांक सांगलें तींच उतरां आमकांय आयकूंक पडटलीं. तुमकां फावो न्हय जालें कित्याक तुमी मानून घेवंक ना. आनी जे कोण मानून घेना तांची दोशा कसली जातली. भायर सरता आसतना आपल्या पांयाची दुल्ल फाफडून पावलू आनी बार्नबास भायर सरले तांच्या गांवांतले. जे कोण शीस आसले, जे कोण मानून घेतलेले ते खुशाल जाले.
पूण जे कोणी मानून घेवंक ना ते आनिकूय चाडवले जाल्यार असलेंच आमचेय मोदें जावपाचें आसा. देखून तो निश्ठूर दुमाळो आमच्यान म्हणूंक जाता. आमचीच मदलीं, आमचींच भावां, आमचींच भयणां घडये चाळवल्लीं आसतलीं. एकाच घरान जेजून जे भाशेन आदीं सांगून दवरलेलें आसा, हांव तुमचे मदें मोग हाडूंक वा एकवट हाडूंक आयला म्हूण समजनाकात, हांव तोरसाद हाडूंक आयला, हांव फूट घालूंक आयला. कित्याक म्हज्या नांवाक लागून एकाच घोराब्यान पूत बापायचेर, धूव आवयचेर आड वेतली आनी हे भाशेन फुटी पडटल्यो जाल्यार थिराय भाव भयणीनो सांबाळटात तांकां ही धवी आंगवस्त्रां फावो जातलीं, जीं आयच्या दुसऱ्या वाचपान प्रकाशनेच्या पुस्तकान बागेवन जुआंव सांगता सलामती उतरल्यान. जाल्यार ह्या दुमाळ्यांतल्यान आमी सलामती जरी तर आमी उतरतल्या आनी त्या सासणाच्या सुखाक पावतल्या जाल्यार जेजू बरो गवळी. हांव बरो गवळी म्हणून ताणेंच आपणेच सांगलां, म्हजो ताळो आयकतात तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितलों. जाल्यार सादी वस्त, सासणाचें जिवीत जाय काय नाका हें विचून काडपाचें. व्हडल्यो आमच्यो फिलॉसॉफ्यो आनी व्हडलें आमच्यान जायतें उलोवंक जाता, जायतें आमच्यान टायप करपाक जाता, जायतें आमच्यान बरोवपाक जाता. वो जीब आसा देखून काडली आनी ताळयेक लायली असलें न्हू. असल्यान आमकां कांयच फावो जावपाचें ना. सासणाचें सुखूय फावो जावपाचें ना आनी ह्या संवसारांतूय सुसेग फावो जावपाचो ना. तातूंत आमी आनिकूय बेजार जातले, आनिकूय उचांबळ जातले. जाल्यार जेजूचो ताळो आमकां मेळटा पवित्र पुस्तकांत. जेजूचो ताळो आमकां मेळटा देवाच्या उतराची मोडणी जेन्ना जाता, जावं ह्या सेरमांवांतल्यान आमकां देवाचें उतर मेळटा. जेजूचो ताळो आमच्या कानार पडटा. घेवपाक तयार आसा काय आमी? जेजूचो हो संदेश दिवपाक आनिकूय जायत्या जाणांची गरज. हो जेजूचो ताळो आमकां न्हयच फकत मिसान येता तेन्ना, पूण भायर जेन्ना आमी आमचें जिवीत जियेता, आमच्या घोराब्यान आमी आमचें जिवीत जियेता, आमच्या कॉलेजींनी आमी आमचें जिवीत जियेता, आमचे वावराचे सुवातान जे वावर आमी वेचून काडला तातूंत आमच्यान हो ताळो आयकूंक जाता. फिलीप मलरीन हाणें तो ताळो आयकलो आपल्या वावरान. ताचो वावर खेळ, फुटबॉलाचो खेळ. 2 वर्सां खेळ्ळ्या उपरांत तो म्हणटा 20 वर्सांचो आसतना भितरल्या भितर जें कितें जातालें तें ताणें समजून घेतलें. आय एम नॉट हॅपी वीथ माय स्पोर्ट्स. जाल्यार आमी जण एकल्यान समजून घेवन कितें उणें आसा हें जरी तर आमी सोदूंक गेले जाल्यार चडशे जाणांक आमकां मेळटलें. पाद्री आनी माद्री जावपाक अशें न्हय, पूण आमी आमच्या सोडवंडाराच्या ताळ्यांतलीं पयस रावल्या. आमी आमच्या सोडवंडाराचो ताळो आयकूंक तयार ना. जायते फावटी हो ताळो जो आमकां आमच्याच घोराब्यान आमच्या वडिलांच्या तोंडांतल्यान घडये आयकूंक येता, वो जावं आमच्या समुदायांनी आमकां दिल्ले गवळी आसात, आमचे PPC मेंबर्स आसात, तांच्या तोंडांतल्यान आयकूंक येता. आयकूंक तयार ना आमी. पाद्रीच्या तोंडांतल्यान येता, आयकूंक कांयच तयार आसा काय आमी? वो आमी पाद्री खंय चुकलेले आसात, तांणी कितें केलां, कितें उलयतात, कितें ना उलयतात हाचेर आमचें मन घालून दुसरेच वाटेन आमी गेल्ले आसा. देवाचें उतर भाव भयणीनो कोणाच्यान बदलूंक जायना, वो कोणाच्यान तें आपणाक जाय ते भाशेन मॅनिप्युलेट करूंक जायना. तरी आसतना प्रयत्न चालू आसात. देखून जरी तर आमी सलामती उतरतल्या जाल्यार थीर रावप गरजेचें. थीर रावता आसतना आमकां साक्रामेंत आसात. मिसाचो साक्रामेंत आसा, कुमसाराचो साक्रामेंत आसा. ह्या साक्रामेंतांनी करीत भाशेन वांटो घेवन आमी दिसाच्या दिसाक आमचो संबंद आमच्या गवळ्या लागीं, आमच्या बऱ्या गवळ्या लागीं आमी सदांच घट दवरता आनी थीर रावपाक आमकां आदार मेळटा. एकामेकाक जेन्ना आमी सांगता, गवळी ताच्या हातीन कोंके आसता हें आमी आयच्या प्राचिताचे रितीन म्हणलां, आनी हें कोंकें घेवन गवळी आपल्या शेळयांचेर मारता जेन्ना ते वायट दशेर वयता तेन्ना. आयज आमकां जर तर असलें कोंकें कोणें लायलें जाल्यार रोखडोच राग येता. डू नॉट करेक्ट मी, डू नॉट टेल मी. आमकां सांगलोलें बरें दिसना. कोणेंय जरी तर आमच्यो चुकी आमच्या तोंडार सांगल्यो जाल्यार आयज आमी उज्जो करपाक लागता. ह्या पासत भाव भयणीनो, आमच्यो चुकी आसा त्यो मानून घेवन बऱ्या गुवळ्याचो आवाज आयकून बऱ्या रस्त्यार येवप एकदम गरजेचें. तर ही कृपा आमकां मागुया, एकामेकाक आदार दिवया आनी पवित्र मिसाचे भेटेन जेन्ना आतां आमी आजीर जाल्या तेन्ना हो उंडो आनी सोरो ह्या आल्ताराचेर आतां बदलता. आमचेंय जिवीत बदलूंक ज्यो वस्तू भोव करून आमच्यो निबोर मनाच्यो निबोर काळजाच्यो जाल्ल्यो आसात त्यो ह्या आल्ताराचेर आयज आमी उबारुया, जेजूच्या हातान दिवया. आमकां जाय तशें न्हय,
वा आमी समजता तें न्हय, पूण सायबा तूं समजताय ते भाशेन, तूं जाणाय ते भाशेन आमची मनां, आमची काळजां, आमची वागणूक बदलूंक ह्या उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर ती आमी भेटयता. तर हेच भेटोवनीन आमचें जण एकल्याचें अर्पण आमी करुया.